बारीक सारीक मजा येयली। आतां पळयता की ते चापोली चापोली डॅम, ते चापोली गार्डन डॅम कितें म्हणटा हांव, चापोली डॅम गार्डन ते कितें ओपन आसता काय म्हणून। सो तर हांव आसा आमगे हायवेर NH-66 आनी घरा कडेन बेजार येता म्हणून हांव बिश्टो एक बायक घेवन खंय रावंडा या म्हणलें। सो हांव व्लॉग काडपाक वचलो बिश्टो, ह्या दिसा व्लॉग बी काडला आनी व्लॉग शूट बी करप जाल्ला म्हणा बिश्टो एक मुखार बायक घेवन वयता आनी पळया बिश्टो रावंडा। व्लॉग कसो तो खबर उरपाना, बट बिश्टो पासय म्हणया, मे बी व्हडलो व्लॉग जावपा ना। चलया माचफुड्या विटर आसा ती मागे न्हू कोणा फ्रेंडाली, सो मागे विटर देख दिला आनी दुसऱ्या विटर फ्रेंडा विटर माचफुड्या आसा। सो थांबलो आहा सारकें आमगे काणकोणा रेल्वे स्टेशना ऑपोजीट आसा। जशें तुमकां दिसता एक ट्रेन थांबली आसा थिंगा। प्लॅन केला की आनी एक कडेन हांव चापोली डॅमा त्या सायडीतल्यान वयता, सो तेच्या फाटल्यान हांव 6:30 एक वंदे भारत येता, सो तेन्ना थिंग वयतलो। आतां वयता डायरेक्ट। सो हांव ऑलमोस्ट वयले वाटेन येयलो आसा, चापोली डॅम म्हाजे मुखार आसा आनी आमचो फ्रेंड बी मेळ्ळो आसा राज आमकां ऑडियन्स हाय म्हण मरे। हॅलो ह्या विटर ह्या सायडीन आयले आसा आनी लोकेशन तुमी पळोवपाक शकताय, चापोली डॅम। त्या सायडींतल्यान आमकां वचपाक मेळना कारण त्या सायडीन बारीकसो इश्यू आसलो पूनम पांडे लागून, सो आतां थिंग कोणा वचपाक मेळना। बाकींचे लोकेशन बरें आसा, तशें पळोवपाक शकता रोड आसा आनी बाकी ह्या सायडीन लोकेशन बरी आसा। सेम ह्या जाग्यार सायकलिंग करपाक येयल्ले आनी खूब ग्रिनरी आसली। अजून म्हणल्यार ग्रिनरी आसा पण मनसून स्टार्ट जाय आनी खूब ग्रिनरी जाता। थंयच्यान उदक सारकी व्हांवोन मागीर थिंग मुखार बी वयता, थंयच्यान बरें दिसता। थिंग एक पूल आसा, मागीर आनी थिंग वयतले। तुमकां हिंग प्लेस कितली सुंदर दिसली जाल्यार हिंग लोक बुरशीपण करपाक लोकांची कमी ना। जशें की तुमी पळोवपाक शकताय 1 2 आनी हो पुराय सेट। आनी कितें सांगपाचें, पांया कडेन जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की लोक हिंग मजा मारूच चड येताय। बाकी लोकेशन बरें आसा, चिल करपाक शकता हिंग बसून। म्हाका त्या सायडीन एक 2-3 गाडी दिसता, सो मे बी आमी तशें वचपाक शकताय। डायरेक्ट ऑपोजीट व्यू येयलो, डायरेक्ट ज्या कडेन आसलो थिंग तेज्या ऑपोजीट येयलो। हिंगच्यान मातशें चड बरें व्यू दिसता, जशें की तुमी पळोवप जेन्ना ह्या सायडींतल्यान उदक भरता तेन्ना त्या सायडीन ओवरफ्लो जावन उदक तशें वयता, सो तेन्ना पळोवपाक बी मजा ती। आमी त्या रोडार पावला, सो पळोवया वचपाक मेळटा आमी त्या सायडीन आसा आनी तेमची गाडी त्या सायडीन आहा। तेमी गाडी तशी त्या सायडीन कशी वयली ती खबर ना, बट हांव प्रिफर करता त्या सायडीन वचपाक। हांवें म्हाजी गाडी हिंगा दवरला, सो आमी थिंच्या चलोन सुद्दां वचपाक शकताय। बॉयज गाडी घेवन येताय, सो आमी पळोवया ते गाडी घेवन खंयच्यान येयले ते। थिंगच्यान आमी तेंका पळोवन आमी हिंगा येयले आनी आमकां तरी सुद्दां कळना तेमी गाडी खंयच्यान काडली तेन्ना। मागीर ते त्या सायडीन ट्रॅक केलो मागीर ह्या सायडींतल्यान तेमी खंयच्यान येयले। वा बारीक सारीक मजा येयली। आतां पळयता की ते चापोली डॅम, ते चापोली गार्डन डॅम कितें म्हणटा हांव, चापोली डॅम गार्डन ते कितें ओपन आसता काय म्हणून। सो पावलाय बारीकसो पूल, ज्या कडेन जो हांव तुमकां बारीकसो दाखयता म्हणटालो, सो बारीकसो पूल आसा हिंगा। थिंगच्यान उदक व्हांवोन जशें हांवें म्हणलें त्या सायडींतल्यान ते बरोन उदक देंवता, सो थिंगच्यान व्हांवोन हे हिंगच्यान साकून हो ब्रिज आसा बारीकसो आनी हिंगच्यान साकून हे तशें वयता। ह्या डॅमा बद्दल उलयता हांव, ह्या वचपाक म्हणटालो नगरवन चापोली। हांव 1 वर्स पयलीं येयल्लो हिंगा म्हाज्या फ्रेंड्सा बरोबर, डायरेक्ट आज येता। सो परत एकदा आमच्या मुखार आसा चापोली डॅम। हे बी बरें बरयला नगरवन चापोली।
गार्डन बरें आसा टायमपास और भायर भोंवपा बी जाल्यार आनी हिंग तुमकां खेळपा बी मेळटा बारीक भुरग्यां बीन ह्या सायडींतल्यान खेळपा बरोबर प्लेसीस आसाय सायडी बसपाक शकता तुमी जर मातशें टायम आसलो तेजे शुअर चडटा आसलो बट नेक्स्ट टायम आय थिंक हे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा हे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा कारण त्याच त्या तुमी पळोवपाक शकता ट्री हावज अशें कितें केला गार्डन व्हड आसा तेका लागून तुमची खूब कितें ऍड करपा आसा दिसता म्हाका आमची एग्जीट येयले सो डायरेक्ट या मात सुद्दां दिसना की आमकां ट्रेन पळोवपाक मेळटली कारण 6:29 जाली तर हांव काणकोणा रेल्वे स्टेशनाक पावलो आनी भितर वयता आतां पळोवया ट्रेन गेली काय आसती सो म्हाज्या मुखारल्यान एक ट्रेन येता आनी म्हाका 1000% दिसता की ते वंदे भारत अशी सो मातशें वंदे भारता मातशी पळोवपा मजा येता सो तेका स्पेशली हांव येयलो आसा पळोवया वंदे भारता फ्रंट पयनूच कळटा वंदे भारत म्हणून युजली वंदे भारत थांबना बट म्हाका खबर ना स्लो कित्याक जाल्ली जशें हांवें म्हणलें ट्रेन स्लो जाला मुखार ट्रेन थांबली आसा कित्याक ती खबर ना तुमी पळोवपाक शकता मुखार थांबली आसा आनी एक व्लॉग हांव काडपाक चित्ता मडगांव टू सावथा त्या सायडीन मडगांव टू मँगलोर त्या सायडीन वंदे भारत वयता सो हांव स्पेशली वंदे भारता टूर दिवपा भितरल्यान व्लॉग काडपाक चित्ता सो मे बी इन फ्युचर काडटलो सो हांव सारको वंदे भारता मुखार आसा ट्रेन थांबली आसा म्हणून वंदे भारत एक्सप्रेस अशें केन्ना वंदे भारत काणकोणा रेल्वे स्टेशनाचेर थांबना बट क्रॉसींग आसली म्हण ती थांबलेली सो तेका लागून मातशें एक्सप्लोर बारीक सायडी दाखोवपा मेळटा तुमकां येस चल बरें सो हांव हो व्लॉग हिंगाच एंड करता सो मेळया तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक बिश्टो शूट केल्लो भायर भोंवपा वयता म्हणून आनी ह्या दिसा व्हडलेंशें कांय करना हांव बिश्टो घरा कडेन टायम वेस्ट करता सो मे बी व्लॉग अशेंच बारीक सारीक काडटले सो येस मेळया तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक बारीकसो व्लॉग आसलो येस